विधानसभेची वाट आम्ही गेल्या एप्रिलांच्यान पळयताली जावपासून इलेक्शन सुरू जाला. काही स्टेटींनी एका दिसा इलेक्शन जाले, काही दिसांनी 2 फेजींनी इलेक्शन जाले. पण एक स्वप्न आशिल्लें, आमचें राज्य जावपाक जाय, आमचें सरकार जावपाक जाय. आणि ध्येय दवरतना सोडून दिवंक ना कितें की अजून मेरेन आमी केरळान अकाउंट सुरू करूंक ना, थंय आमचें कितें जातलें. अजून आमी तमिळनाडून म्हणटा तशें आमचे 4 आमदार आशिल्ले, थंय आमचें कितें जातलें हाचो विचार करूंक ना. म्हाका दिसता कितलेशेच कार्यकर्ते जे आसा इतर राज्यांच्या सगळे कडेन काम करपाक गेले. हेतर आमकां एक गोष्ट क्लियर आशिल्ली की आमच्या आसामान आमी हॅट्रीक करतली म्हणजे करतली, पण अशी तशी करूंक ना, सेंच्युरी मारली. ताच्या फुडें करतना आमी पुद्दुचेरी जे दुसऱ्या फावटी युनियन टेरिटरी आमचे कडेन आयिल्ली आसा ती सुद्धा साद्या गतीन आमी मेळोवंक ना. तिसा बदयल्या 17 जे आसा हे आमी जिखून हाडिल्ले आसा. आणि सगळ्यांक उमळशिकीन वाट पळयताले म्हणजे माझ्या देशाक स्वतंत्र मेळ्ळें, पण अजून वेस्ट बेंगॉल मुक्त जावंक नासलेले. ते वेस्ट बेंगॉल मुक्त जावपा खातीर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीन जे आसा पयलींच्यान प्रयत्न केल्लो. काश्मीरातले 370 कलम हटोवपा खातीर तेन्नाच्यान प्रयत्न केल्लो. आणि हो 370 कलम हटोवपा खातीर तेन्ना तांच्यांनी म्हटलें की जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है. आणि आयज आमी म्हणटा जहाँ जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो वेस्ट बेंगॉल हमारा है. आयज खूब बरें दिसता. आयज जरी आमी हॅट्रीक मनयल्या आसता ह्या समाची, जरी दुसऱ्या फावटी पुद्दुचेरी जिखला आसतले, पयल्या फावटी 3 आमदार आमचे केरळान जिखून येयले आसतले, पण खूब उमळशीक जाले आणि खूब बरें दिसलें जेन्ना आमी डबल सेंच्युरी मारली. अशी तशी जिखूंक ना, डबल सेंच्युरी मारली वेस्ट बेंगॉलान. आणि कोणाक जे दिसताले आणि सगळे जे ट्रोलिंग जाताले पळय न्ही त्याच्या वयल्यान आमी जैत कितें आसा पळय न्ही तें दाखोवन दिलें. हे जैत प्रत्येक एका कार्यकर्त्याचें आसा. गेल्या फावटी जेन्ना इलेक्शन्स जाली, रिजल्ट जालो आणि ताच्या उपरांत कार्यकर्त्यांचेर जे अत्याचार जाले पळय न्ही, ह्या कार्यकर्त्याचे जो अत्याचार जालो तितूंतल्यान तळमळून उठोन म्हणटात सो प्रत्येक कार्यकर्तो गेली 5 वर्सां काम करतालो. प्रत्येक कार्यकर्तो काम करतालो, वाट पळयतालो की परत इलेक्शन केन्ना जातलें आनी त्या इलेक्शनांतल्यान आमी केन्ना परत भारतीय जनता पार्टीक निवडून हाडटले. हे जैत एका व्यक्तीचेर ना, हे जैत आसा आमच्या स्वाभिमानाचे. हे जैत जे आसा पळय न्ही त्या दुसऱ्याचो अहंकार जो आसा पळय न्ही आमी खंयसर तरी निस्तनाबूत केलो, त्या अहंकाराचेर आमची जीत आसा. तो जो अत्याचार आमी इतली वर्सां सहन केलो त्या अत्याचाराचेर आमची ही जीत आसा, पूण ह्या व्यक्तीचेर न्ही. म्हणून आमकां एक सदांच लक्षांत दवरपाक जाय, संघटना जेन्ना काम करता पळय न्ही अशक्यातली अशक्य गोष्ट आमी शक्य करून दाखयता. सो आयज तो खीण येयल्लो आसा. आयज जरी 3 राज्यांनी आमी जैत मेळयला तरी सुद्धा सगळ्यान मोलादीक जैत जे आसा आमी हे वेस्ट बेंगॉलचे मनयता. भले आमी वेस्ट बेंगॉलाक केन्ना पावूंक नासतले, केन्ना आमी ते पळोवंक नासतले, पण तरी सुद्धा आयज अशें दिसता की आतां वचचे आणि त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमी धन्यवाद मानचे की तुमी इतले सातत्यान प्रयत्न केलो म्हणून तर वेस्ट बेंगॉल. आमचे डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांचे जे स्वप्न असले कारण ते थंयसले असल्या कारणान तांचें स्वप्न असलें की बंगालान आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कमळ फुलचे. पूण खूब वर्सांनी आमचे नरेंद्र मोदीजी आसतले, आमचे अमित भाई शाह आसतले, हांच्यांनी हे करून दाखयल्ले आसात. कारण आमी थंय बंगालाक पळयताले की फाटल्या फावटी जेन्ना आमचे 77 MLA जाले तेन्ना आमी पळयलें की आमचो एक MLA थंय सुद्दां कातरून मारलो गेलो. आणि तशेंच थोडे MLA आमचे सोडून सुद्दां गेले कारण तांकां थंय धमक्यो तश्यो येयल्यो आणि दिवसा ढवळ्या थंय कत्तल आनी हें जातालें. त्या खातीर आयज खंय तरी हें थांबोवपाची गरज आसली. आणि हांव अभिनंदन करता आमचे वेस्ट बेंगॉलच्या कार्यकर्त्यांचे कारण तेंच्यांनी थंय खूब दुख्ख सोंसलां आणि आयज तांकां अच्छे दीन पळोवपाक मेळटले. कारण आमचे नरेंद्र मोदीजी आसात आणि आमचे गोंयांत डॉक्टर प्रमोदजी सावंत आसात, हेंचे दूरदृश्टी नेतृत्व आसात. हेंची संख्या म्हणजे आमी पळयलें न्ही भारतीय जनता पार्टी जेन्ना स्थापन जाली तेंच्यांनी पयलीं ठरयलें की आमी राम मंदीर बांदचें म्हणून. खूब जाणांकां तेन्नाय विचारताले की राम मंदीर केन्ना जातलें, पूण आमचे नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी करून दाखयलें. त्या खातीर भारतीय जनता पार्टी एकमेव पार्टी आसा हे जे आपूण उलयता ते केन्ना ना केन्ना तरी करून दाखयता. त्या खातीर आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान ठामपणे रावपाक जाय. आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे स्वप्न आसात
आत्मनिर्भर भारत करपाचें आनी आमचे जे डॉक्टर प्रमोदजी सावंत आसा यांचें स्वप्न आसा गोंय स्वयंपूर्ण करपाचें. हे स्वयंपूर्ण करपा खातीर आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी एक सुटीन तेंच्या फाटल्यान रावपाची गरज आसा. आनी तुमी सगळे जाण युवा आसतले, महिला आसतले, शेतकरी आसतले, ह्या पिलराचेर आमची जी पार्टी आसात आनी आमच्या पार्टीचे ध्येय आसात त्या ध्येयाच्या अनुसार आमी चलता. त्या खातीर ही संघटना आमी बळकट करुया. 2027 इलेक्शनाक आमचे जशें आमच्या अध्यक्षान दामू नायकान जशें दामू नायकीन म्हटलां की ह्या 27 आमी 30 आमदार निवडून हाडपाक जाय आनी तेंचें हें उतर आमकां खरें करपा खातीर आमी सगळे सापळेकार सज्ज आसपाक जाय. कारण आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी मुख्यमंत्री आसा त्या खातीर आमी सगळे जाण थंय सारके रावले जाल्यार मुख्यमंत्र्याक बाकीचे 39 मतदारसंघ प्रवास करपाक फ्री उरतले. त्या खातीर आमी सगळे जाण मुख्यमंत्री म्हणून वावरपाक जाय आनी दोतोराक 39 मतदारसंघ भोंवपाक फ्री करपाक जाय. त्या सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन मागता की आमी जोरान तयारी करुया. प्रत्येक मतदारसंघाक आमच्या मतदाराक आमच्या वटेन वळोवया. त्या खातीर तुमी सगळे जाण काम करतले म्हाज्या फाटल्यान अशें हांव मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा.